नमस्कार. सेजा वेदांता कंपनीच्या वतीन आज त्यांच्या CSR फंडांसून आमचे महामाया हायस्कूल या हायस्कुलाक 10 कम्प्युटर अलॉंग विथ द टेबल्स सिटींग अरेंजमेंट असे दिवपाचो कार्यक्रम हांगासर नुकतोच पार पडलो. आणि ह्या कार्यक्रमाक आमच्या बरोबर उपस्थित आसात श्री धीरज कुमारजी जे डेप्युटी CEO आसा ह्या कंपनीचे, तसेच प्लांट मॅनेजर आसात संतोष मांद्रेकर, आमच्या ह्या संस्थेचे विजयानंद ज्ञान प्रसारक संस्थेचे आणि ह्या महामाया हायस्कुलाचे आमचे मॅनेजर श्री जितेंद्र पत्रे आसात, तसेच आमचे विवेक आसा, आशिष पिळनकर आसात. आज ह्या क्षणी हांव पयल्यान पयलीं वेदांता सेजा कंपनीचे चडांत चड आभार मानूंक सोदतां. आयज आमच्या शैक्षणीक क्षेत्रांत तेंच्यांनी जी आमकां जी भरीव असलो पाठिंबो दिल्लो आसा, ह्याच क्षणाक हांव एक आनीक सांगपाक सोदतां, जी एक वर्स जालें आमच्या भुरग्यांक कंप्युटर लिटरेसी करपाक लागून कंप्युटर ट्रेनिंग जे जेंच्यांनी सेशन केल्लें, आयज आमच्या खुबश्या भुरग्यांनी हेजो लाभ उठयल्लो आसा. आनी वारंवार हे जे सेशनां आसात ती रिपीट जायत आसतली. आतांच आमच्या ह्याच कंपनीन आमच्या मय पंचायत हॉलान हे कार्यक्रम म्हणजे परत रिपीट करपाचो ठरयल्लो आसा. आयच्या ह्या समयी जे योगदान तेंचें ह्या भरीव अशें योगदान ह्या गांवा खातीर आसा, मय मतदारसंघांतल्या ह्या गांवा खातीर आसा. आनी खास करून हांव ह्या मॅनेजमेंटाचे हांव आभार मानपाक सोदतां की ते जे सहकार्य करता आमकां ते ह्याच शैक्षणीक क्षेत्रांत अशेंच म्हणना, तर तेंच्यांनी आरोग्य क्षेत्रांत स्पोर्ट्स एक्टिविटी करपाक लागून किंवा ग्रावंड तयार करपाक लागून, देवळां सुदारपाक लागून जे तेंचें योगदान गेल्या वर्सा पासून जे मेळत आहा ते खूब तेंची तोखणाय करीन दिसता. अशेंच सहकार्य तेंच्या कडसून लाभत रावचें अशें हांव तेंचे कडेन विनंती करतां. आनी ग्रामस्थांक जो तेंचो पाठिंबो मेळटा, भुरग्यांक तेंचो जो पाठिंबो मेळटा, ह्या बद्दल तेंचे खरोखरच मना पासून आभार मानता. देव बरें करूं. Vedanta Foundation under Project Vriddhi, we are happy to announce inaugural of third computer lab in Mahamaya Secondary School. In Vedanta, we always believe the promotion of digitalization, and in line with that, we want to inculcate this culture at the basic level of schooling. So we are targeting more and more schools in future, and we will promote this digital culture in coming days.